लैंगिक छळ करता म्हण आरोप आशिल्ल्या जीएमसीच्या एनाटॉमी डिपार्टमेंटाचो मुखेली डॉक्टर प्रशांत नाटेकाराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हण हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन आदेश दिला। विश्वजितान बरयल्ल्या नोटीत जीएमसीचो डीन नाटेकारा आड कांयच एक्शन घेना म्हणून नमूद केला। मनशाच्या हाडांची तस्करी करता म्हणूनय दोतोर नाटेकाराचेर आरोप आसा। लैंगिक छळाचो आरोप आशिल्ल्या डॉक्टर प्रशांत नाटेकाराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी जीएमसीच्या एनाटॉमी डिपार्टमेंटाचो चार्ज दुसऱ्या सिनियर दोतोराकडेन दिवचो अशें हेल्थ मिनिस्टरान हेल्थ सेक्रेटरीक सांगला। जीएमसीच्या डिनाचेर टिका करतना ताणें डॉक्टर नाटेकारा आड कसलीच एक्शन घेवंक ना म्हूण विश्वजितान रिमार्क मारला। हेल्थ सेक्रेटरीच्या इन्क्वायरी रिपोर्टाची कॉपी प्रुडंटाकडेन पावल्या। स्टाफांतल्या बायलांकडेन डॉक्टर नाटेकाराची वागणूक बरी ना अशें तातूंत बरयल्लें आसा। 2008 ते 2016 मजगती एनाटॉमी स्टाफाच्या कांय जाणांनी ताचे आड कागाळी केल्या। मनशांच्या हाडांची तस्करी करपाच्या प्रकरणातूय डॉक्टर नाटेकाराचो हात आसा म्हूण जीएमसीच्या एका स्टाफान आरोप केला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। 15,000 भरात आनी फॉरेस्ट गार्ड जायात म्हण ऑफर लेटर तुमकां येत जाल्यार ताका भुलू नाकात। 15,000 भरून फॉरेस्ट गार्ड जायात म्हण वास्को कांय जाणांक फेक ऑफर लेटरां आयल्यात। भारत सरकाराचे लेटर हेडाचेर ही कॉल लेटरां आसात आनी ती फरीदाबादांतल्यान आयल्यात म्हण लोकांक दुबाव आयलो। चवकशी उपरांत ती फेक कॉल लेटरां म्हण कळ्ळें। वास्को कांय जाणांक फॉरेस्ट गार्डाची फेक ऑफर लेटरां आयल्यात। एक कृष्णा कामोलकराचे बायलेकूय तातूंतले एक पावला। 15,000 भरात आनी जॉइन जायात म्हूण तातूंत आसा। ह्यो ऑफरी फेक, तांकां बोलून 15,000 भरूं नाकात म्हूण ताणें आव्हान केलां। हे म्हाका काल म्हाजे बायलेक लेटर येयला, डायरेक्ट ऑफर लेटर अशें गव्हर्मेंटाचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटातले। तेंचेर सांगला तुमी डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड म्हणून तुका आमी अपॉयंट केला आनी एज अ ट्रेनिंग तुमी आतां येवपाचें म्हणून। पण म्हाजे बायलेन केन्ना फॉरेस्ट गार्डाक केन्ना एप्लायूच करूंक नासलें आनी हेजेर अशें येयलां की तुमी ट्रेनिंगेक येवच्या पयलीं 15,200 रुपया गव्हर्मेंटाक भरपा जाय। हांवें केन्ना अशें आयकूंकूच नासलें की गव्हर्मेंटाक पयशे ट्रेनिंगेक आनी सेपरेट भरपा जाय म्हणून। हे डायरेक्ट अशें येयलां की पयशे तुमी भरा आनी डायरेक्ट तुमकां 2 दिसांक बॅच हाडून दितले म्हणून आनी ट्रेनिंग येवपाचें म्हणून। आनी केन्ना एप्लाय हांवें जर इतली एप्लाय केली पूण म्हाका केन्ना अशें येवकूच ना डायरेक्टली। हे एप्लाय करनासतना ताका डायरेक्टली येयला, डायरेक्ट जॉयनींग म्हणून येयला आनी म्हाका तें मातशें हें काय दिल्लें डावटफूल दिल्लें कित्याक हे येयला पळय तो लोगो आहा तो इंडिया गव्हर्मेंटाचो आहा, गोवा गव्हर्मेंटाचो ना आनी हे पोस्ट आहा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो आहा आनी हांगा सायन आहा डायरेक्टराची पण डायरेक्टराचें नांव ना आनी हे पोस्टांतल्यान येयला। तो पोस्टांतल्यान एड्रेस आहा फरीदाबाद। जर गोवा गव्हर्मेंटाचें आसपा जाय आसलें जाल्यार गोंयच्यान येवंक जाय आसलें, पणजेच्यान तेच्या ऑफिसांतल्यान, फरीदाबादच्यान येवचें नासलें। म्हाका तें मातशें डावटफूल दिसलें म्हणून हांवें आमच्या कावन्सिलराक विचारलें, निलेश नावेलकाराक, आनी तेणी मागीर आनी कोणाक इन्क्वायरी केली आनी म्हाका तेणी सारकें कन्फर्मेशन दिलें की हे फेक म्हणून। तुमी हे अशें लेटराचेर बोलपाचें न्हू आनी हे पयशे हे बेश्टे भरपाचे न्हू आनी ह्या खातीर आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान कितें पावलां उखलपाची आनी लोकांक बेश्टे दिशाभूल करपाची न्हू। हे लेटर जेन्ना म्हाजो वॉर्ड मेंबर म्हाजे कडेन येयला तेणी म्हाका सांगलें की अशें लेटर येयला। हांवें तें फर्स्ट लेटर चॅक केलें जाल्यार तेजेर पळयता जाल्यार जॉब येयला गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हे लेटर रेट बी आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंट। सेकंड थिंग ते जे लेटर्स येयला ते येयला तांकां फरीदाबादासून, आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जॉब वेकन्सीज फरीदाबादासून कित्याक धाडटले। दीस इज नंबर 2 पॉयंट। थर्ड पॉयंट डायरेक्टरान सायन दाखयलें, डायरेक्टराचें नांव मेन्शन ना। सो हिंगासर एक डावट क्रिएट जालो, ताका लागून आमी मिडिया फ्रेंडाक हांवें कॉन्टेक्ट केलो। तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कॉल केला, तांकां थिंगासून न्यूज मेळ्ळो की इट इज तेंच्या डिपार्टमेंटासून कितें वेकन्सीज आउट जावना काय ना, इट इज फेक। सो सेकंड थिंग इवन हांव पुलीस स्टेशनार वयलो, वास्को पुलीस स्टेशनार, स्पेशली वास्को पुलीस स्टेशनाचेर इन्क्वायरी केली। सो पीआयक सुद्दां मेळ्ळो, तेंच्यांनी सांगलां हे समथींग हे तूं अवेरनेस हे लोकांक घालपा जाय, मिडियार दिवपा जाय। सो आपुणूय पळयता आनी तूंय हे लोकांक बेगिनात बेगीन अवेर कर म्हणटालें। सो ताका लागून लोकांक हांव अवेर करपाक येयला की अशें कितें येयला, तुमी बेश्टे डिपॉझीट पयशे करपाक वचनाका, पयलीं पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान वचा, पळया बाबा हे सारकें खरें काय ना ते। इवन सेकंड पुलीस आहा, पुलिसांचो हेल्प घेया, तेंच्या कडेन कन्फर्म करा,
नाजाल्यार बेश्टे तुमी लॉस करून घेतले. तशेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता बाबा असले आतां चल्ला हे न्यू ट्रिक्स हे लोकांक हेजेरूय मातशें अवेरनस प्रोग्राम करून लोकांक सांगपाक जाय आनी हेजेरूय तुमी मातशी इन्क्वायरी करून मातशें सिरियस एक्शन घेवपाक जाय. बेकार तरणाट्यांक हेरून तांचे गरजेचो फायदो घेवपी गँगाचे हे काम आसूये असो दुबाव आसा. मात हाचे सूत्रधार कोण आसात आनी तांकां पुलीस केन्ना सोदून काडटात ते पळोवचे पडटले. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. वास्को 50 फामिलीक 90 दिसां भितर घरां खाली करात म्हण एमपीटीन नोटीस काढल्या. ह्या जाग्याचेर फाटली 100 वर्सां आमचे जाणटे रावतात पण नोटीशी काडिल्ल्या फामिलींचो दावो. एमपीटी घरां खाली करात म्हण नोटीशी कश्यो काडपाक शकता असो ह्या फामिलींचो प्रश्न. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें म्हण लोकांची मागणी. घरां खाली करात म्हूण नोटीसी काडपाक एमपीटी कोण? एमपीटी आपली कर्मां लिपोवपाक म्हूण आतां असली कामां करपाक लागल्या म्हूण नोटीसी काडिल्ल्यो फामिलींचो आर्ग्युमेंट. 90 दिसां खाली कर म्हटला. आमचे बापू बिबू आजे बिजे सगळे हांगाच पिड्ड्यार जाले. पयलींसूनच आमी रावता. आमकां ना म्हणल्यार आमची चल्या 43 वर्सां तेच्या पयलीं बाबा आजो बी रावताले आनी हेच्यान हेंच्यान हें जालें. आमी सगळे टॅक्स बी भरता म्युनिसिपालिटीक. जाल्यार एक्शन आमची म्युनिसिपालिटीन कितें हें करपाक जाय न्हू. नाल्यार म्युनिसिपालिटीन एमपीटीक कळोवपाक जाय तूं तांकां नोटीस कित्याक धाडला ते आमकां टॅक्स फारीक करता. गव्हर्मेंटान बी हें करून आमचे तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. लोग को नोटिस भेजा है कि 90 दिन में रूम खाली करो. तो हम लोग कैसे खाली कर? हम लोग 34 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और 34 साल से रह रहा हूँ. हम लोग का लाइट का बिल देता हूँ, पानी का बिल देता हूँ, म्यूनसिपालिटी को हाउस टैक्स देता हूँ. हम कैसे खाली करूँ? हमको खाली कराइए तो हमको दूसरे जगह दीजिए. इससे पहले एमपीटी ने आपको कभी ऐसा नोटिस भेजा था? नहीं, ऐसा नोटिस नहीं भेजा था. पहली बार भेजा? पहली बार आया. इसका भाई इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट निकाले या एमपीटी निकाले. हम लोग को कुछ ना कुछ देना चाहिए. हम लोग ऐसे कैसे कहाँ जाएंगे? नोटीस धाडला आमकां पयलीं काय इन्फॉर्मेशन कांय ना. डायरेक्टली नोटीस धाडला. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी आतां जायते वर्सां जाले 70-80 वर्सां सुमार जाले आमच्या घरांक. जवळ जवळ इतले वर्सां जाले आतां आमकां ते धाडले. आमकां आतां आमी वयतले खंयसर आमकां कसलेंच हेंच ना म्हणटा. कसलो आमकां हेच ना फुडें वयतले खंयसर आनी कितें बांदतले कितें करतले म्हळ्यार कामां धंद्याचें सारकें जाय आनी आमी वचपाक रेडी ना. कित्याक आमकां कांय हेच ना, सोर्सूच ना खंयसर आमी कितें करतले म्हणल्यार. तेन्ना आमकां एमपीटीन एक्सक्यूज करचें आनी आमकां कितें तेंच्यांनी दवरचें हे आमी रिक्वेस्ट तेंचे कडेन हय. आमकां तेंच्या इन्फॉर्मेशन कांय दिवंक ना न्हू. तुमी घेतलो जाल्यार आमकां कळोवंक जाय आसलें न्हू. आमी पयलीं आहा, एमपीटी मागीर येयल्या. पोर्तुगीज टायमा पासून ही घरां आहा. जाल्यार तुमी कित्याक आमकां हें करता डायरेक्ट नोटीस धाडटा आनी तेजें इंजिनाचें नांवूय ना, स्टॅम्पूय ना. हें कसली नोटीस? त्या खातीर आमी कितें म्हणटा कितें तें आमचें कितें आहा तें आमकां पयलीं हें करा न्हू. आमी हांगासरले हालचे ना. आमी पयले आहा, तुमी मागीर येयल्या, एमपीटी मागीर येयल्या. आनी हे फर्स्ट टायम नोटीस धाडले? हे फर्स्ट टायम धाडला तेंच्यांनी. लोकल एमएलए कडेन लोकल एमएलएक सांगला पासून आमी की आतां एमपीटीन अशी नोटिसां धाडला. आनी लोकल एमएलएन सांगला की आपण मंडे तेच्या कडेन उलोवन कितें तें डिस्कशन घेता म्हणून. त्या उपरांत आमचे हे घराचे पयलींचे ओल्ड पेपर आमचे हे गव्हर्मेंटाच्या अंडर आमी गव्हर्मेंट एनकरेजमेंट म्हणून आसा. एमपीटी डजंट हॅव एनी रायट टू सेंड नोटीस. एमपीटी कोण? एमपीटी हांगासर हो पोर्ट चलयता. मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट इशुईंग ही जी लेटरां धाडटा, जे नोटिसीस धाडटा ती इशुईंग अथॉरिटी मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटी. एक्चुअली एमपीटीन मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटी कन्सल्ट. एमपीटी हांगा ड्रेजिंग करता आनी तांकां हो भंय आहा ही घरां कसो येतली म्हणून हांगासून. एमपीटीन जी ड्रेजिंग केल्या, जी आतां जे व्हडले केप वेसल्स हाडपाक जी ड्रेजिंग केल्या एमपीटीन, तेचो परिणाम ह्या घरांचेर जातलो आनी तें लिपोवपाक एमपीटी हांकां नोटीस धाडटा. एमपीटी खंयच्याच एंगलान नोटीसी धाडपाक रायट ना. एमपीटी एक्चुअली जगता आमच्या जिवाचेर, आमच्या मुरमुगांवच्या लोकांच्या जिवाचेर. म्युनिसिपालिटीक एमपीटीन आयज कितलो टॅक्स पे केला तो दाखोवपाचो. एमपीटी जी हांगा आयज जी एमपीटीन ही नोटिसीस धाडल्या, ते नोटिसीस धाडले आपली कर्मां लिपोवपाक. जे आमी फाटीं आमचे पब्लीक हियरींग जाल्लेले ऑन जिंडाल आनी अदानी आनी वायडनींग ऑफ द बर्थ्स, कितें हें लिपोवपाक एमपीटीन नोटिसी धाडल्या. एमपीटीक आमी सडेकार, आमी म्युनिसिपालिटी कडेन डिमांड करता की असली फकाणां आमचे कडेन करपाची न्हय म्हणून. आमी सडेकार जेन्ना एक जातले तेन्ना हे एमपीटीचे आमी कशें एमपीटी बंद उडयतले. आमकां एमपीटी नाका हांगासर. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक ब्रेक.